राज्यात आयतारा एका फाटोफाट 4 कुडी सापडल्यो. पोन्ने गोंय महामार्गा कुशीक ओडिसाच्या मिर्झा सोरेन ह्या 26 वर्साच्या तरणाट्याची कूड सापडली. मिर्झा सोरेन हो तरणाटो फाटले 2 दीस जाले दुयेत आशिल्लो खंय. हाकाच लागून ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. तो पोन्ने गोंयांत एका रेस्टॉरंटात काम करतालो. तशेंच पोन्ने गोंयांत एका रेस्टॉरंटा लागसरच्या नाल्यात सापडलेली दुसरी कूड मूळ महाराष्ट्राचो तानाजी गायकवाड ह्या 62 वर्साच्या दादल्याची जावन आसा. सोरो चडपी येयल्ल्यान गायकवाड हाका मरण आयिल्ल्याचें पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान स्पश्ट जालां. तिसरी कूड मांडवी न्हंयत सापडली. ही कूड ओडिसाच्या अजीत नायक ह्या 24 वर्साच्या तरणाट्याची आशिल्ल्याचें समकार आयला. अजीत हो नुस्तेमारी करपाक गेल्लो तेन्ना सोऱ्याच्या गुळेंत आशिल्ल्यान चुकून उदकांत पडून ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. चवथी कूड आमोण्या पुला लागसरच्या न्हंयत सापडली. ही कूड 40 ते 50 वर्साच्या तरणाट्याची आशिल्ल्याचें कळटा. ताची वळख अजून पटूं ना. तशेंच ताच्या मरणाचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. फुडलो तपास सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.